कळसा भांडुरा प्रकल्पावरवीं म्हादयचें उदक वळोवपाचो विशय कितलींशींच वर्सां जालीं सुरू आसा। गोंया खातीर म्हादयचो विशय सामको म्हत्वाचो। एके वटेन गोंय सरकार सध्या मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं व्यस्त आसात, जाल्यार दुसरे वटेन कर्नाटक म्हादय वळोवपाच्या तयारीत आशिल्ल्याचें दिसून येता। कर्नाटक सरकारान खानापूर तालुक्यांतल्या कांय शेतकारांक जमीन संपादना विशीं नोटीस जारी केल्या। तशेंच 80 दिसां भितर हरकत सादर करपाची मुजत ह्या नोटीसे वरवीं दिल्या। कर्नाटक सरकारान कणकुंबी वाठारांत कळसाचें काम पुराय करून आतां भंडुरा प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांदकामा खातीर करमळा वाठारांतल्या गांवांतली जमीन घेवपाक सुरू केल्या। ताका लागून जमीन संपादनाची नोटीस ह्या शेतकारांक जारी केला, अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेन केरकार हांणी सांगलें। ह्यान पयलीं आपणें नेरसे गांवांत वचून कर्नाटकान जें फॅब्रिकेशनाचें काम केल्लें ते विशीं गोंय सरकाराक दखल घेवपाक सांगिल्लें, अशें केरकार हांणी सांगलें। कर्नाटक सरकारान कणकुंबी हांगासर कळसाचें काम पुराय करून आता भांडुरा ह्या प्रकल्पाचें काम नेरसे गांवांत सुरू करपाच्या नदरेंतल्यान चांचपणी सुरू केल्या आनी त्याच्या खातीर जी बजेटरी प्रोविजन आसा ते हाच्या पयलींच सिद्धरामय्या जे आसा कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री त्यांच्यांनी अर्थसंकल्पान केल्ले आसा। कांय दिसां पयलीं कर्नाटकांतल्या मलप्रभा विभागाचे जे शिपणावळ खात्याचे अधिकारी आसा त्यांच्यांनी आपणालो जो भंडुरा प्रकल्प आसा ह्या कामा खातीर जे कालवे बांदपाचे आसा त्या कालव्यां खातीर करमळा ह्या आनी वाठारांतल्या गांवांतली जी जमीन आसा ती घेवपाच्या नदरेंतल्यान प्रक्रिया आसा ही सुरू केल्ली आसा। हाच्या पयलीं हांवें नेरसे गांवांत वचून कर्नाटकान जे फॅब्रिकेशनाचें काम केल्लें ते गोंय सरकाराक ह्या संदर्भात गंभीरपणान दखल घेवपाक सांगलेली आनी त्याच्या उपरांत गोंय सरकारचे जे शिपणावळ खात्याचे अधिकारी आसा दिलीप नायक त्यांच्यांनी त्या जाग्याचेर वचून पळोवणी केल्ली आनी थंय फॅब्रिकेशनाचें जें काम चलता त्या संदर्भात सरकाराक आपणालो रिपोर्ट सादर केल्लो। आता कर्नाटक सरकारान नव्यान भांडुरा प्रकल्प जो आसा तेचे काम जे आसा ते अजून सुरू जावंक ना, कारण तो पुराय वाठार जो आसा तो भीमगड अभयारण्याच्या कक्षेन येता। हांगासर घनदाट अशें जंगल आसा आनी हांगा काम जर सुरू करताले जाल्यार त्याच्या खातीर राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळ आनी त्याच प्रमाणे वन पर्यावरण आनी हवामान बदल मंत्रालय त्यांची परवानगी घेवप गरजेचें आसा। पूण कर्नाटक सरकारान आपले कालवे आनी बाकीचे कामकाज जे आसा हे करपाच्या नदरेंतल्यान ती सुरवात करपाचें थारायला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।